Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. वेचणूक जाली तशी एका राजकीय पक्षाची गणितां सुरू. बहुमतान नासल्यार पसून आशिल्ल्यांक घेवन सत्तेत आसतले म्हूण दरेकलो दावो करता. काँग्रेसीचो कॉन्फिडन्स हाय लेवलार. वोट फॉर चेंज म्हूण काँग्रेस सरकाराचे तयारेक लागली. विजयाक मया मांद्राय गोवा फॉरवर्ड दिसता. म्हाका दिसता वोटींग जर आयज पळयलें, वोटींग पॅटर्न जर पळयलो जाल्यार तो क्लियर दिसता की लोकांनी ह्या सरकाराक उडोवपाक वोटींग केलां आनी एक काँग्रेस म्हणून एक ऑल्टरनेट सरकार दिवपाक वोटींग केलां. की आमकां मये मतदारसंघात आनी इवन मांद्रे मतदारसंघात आमकां जैत मेळूंक शकता अशें आमकां दिसता. म्हाका अशें दिसता की जें कितें जालां, जें मतदान जालां ताजेर एक नियर युनॅनिमिटी आयल्या की दीस इज अ वोट फॉर चेंज. बीजेपी 22+ धरूनच आसा. 22+ घेवन खंय सेगीत तिसरे फावट सत्तेर. कॉन्फिडेंटली सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टी परत एकदा ह्या गोंया भितर तिसऱ्या वेळाचेर राज्य करतली. भारतीय जनता पार्टी सकयल पर्यंत गेले गेले वर्षभर म्हणजे आमी सगळे निवडणुका जातकच आमी तूं जाणा आमी प्रत्येक निवडणूक सिरियसली पळयतात, पण अजून हांव फर्म आसा 22+, 100%. टीएमसीचे खंय 12, मोगो 7, सरकार तांचेच. एमजीपीचे आयज मेरेन आमचे कडेन बरो रिपोर्ट आहा तो 7चेर पावल्लो आहा. हय, आमचो 12चेर पावल्लो आहा. म्हणजे आमची सर्वे जी आहा पळय, आमची आयपॅकाची सर्वे, प्रशांत किशोराची सर्वे केन्ना चुकीची सर्वे आसना. देशान बरें नांवलौकीक जोडलेले आहा तेंच्यांनी सर्वेच्या माध्यमांतसून, स्टडीच्या माध्यमांतसून. सो आमचे 12 दाखयता, एमजीपीचे 7 दाखयता, म्हणजे सादारणचे 19 सीट दाखयता. बाकी सत्तेक आमी लागीं आसतले, सत्ता ही आमीच स्थापन करतले. आप 8 ते 10 सुवातींचो अदमास उलोवन दाखयता. आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेट बरोबर एक रिव्यू मिटींग जाल्ली आणि काल जो रिस्पॉन्स लोकांचो आयलो बऱ्या तरेन वोटींग जाल्लें आसा आणि सायलेंट वोटींग खूब जाल्लें आसा. सो सायलेंट वोटींग मेनली आसता ते अगेन्स्ट द रुलींग गव्हर्मेंट जो आसता, जो एंटी इनकमन्सी फॅक्टर आसता ताजे अगेन्स्ट वोटींग आसता. सो त्या तरेन लोक भायर सरल्या. नक्की आम आदमी पार्टीक सपोर्ट आसतलो. आमचो जो रिव्यू करून आसा की आमकां बऱ्या तरेन सीट्स येतले. फुडल्या सरकारान नक्की आम आदमी पार्टीचो आस्पाव आसतलो. सर कितले सीटचे प्रेडिक्शन तुम्ही दवरता सध्या? अरावंड रिव्यू करून आमचे 8 ते 10 सीट आमी एक्सपेक्ट करता. शिवसेनेक हे फावट तरी खातें उगडपाची आशा. खूब कडेन आमकां बरी मताधिक्य जे आसा ते आमकां बऱ्या प्रकारे मताधिक्य आमकां मेळपाचें आसा आनी 3 ते 4 जाग्यार सध्या आमकां दिसता की आमची सिटां येतली. आरजी म्हणटात ते खंय 21+. खूब जाण आमकां अंडर एस्टिमेट करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सदांच अंडर एस्टिमेट करपाक लागलेले आसा आनी हें अंडर एस्टिमेशनूच आमकां खूब बऱ्याक पडटलें. वी आर होपींग मोर दॅन 21 सीट्स, बट आतां ते आमी प्रेडिक्शन अशें आमी सारकें काडूंक ना कांयच, बट मोर दॅन 21 सीट्स आमी हें करता. आमचे अप्रॉक्स अरावंड जी बरी सीट्स आसली ती अरावंड 23 to 24 सीट्स आसा. एकेकल्याचो एक दावो. जो तो सरकार घडयतलोच ना जाल्यार सरकारांत येतलोच म्हूण रावला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.